आयज गोयचे टॅक्सी ओनरांक जो स्पीड गव्हर्नर घालचो म्हणून कायदो हा तो कायदो तेंच्यांनी सांगला तुम्ही फुडें व्हरा नाजाल्यार रद्द करा म्हणजे हो कायदो काडचो. स्पीड गव्हर्नर शूड बी देअर फॉर ऑल व्हेकल्स, ऑल प्रायवेट व्हेकल्स. आतां म्हाजे कडेन आमची रेंज रोवर हा, त्याची स्पीड कितली हा? सो आय कॅन ड्रायव्ह एट अ स्पीड ऑफ 150 and they cannot drive. It's not right. So it's a tourist taxi vehicle. They always are in that limit of speed. It's their own vehicle. They can accident करी ना. So गव्हर्मेंटाक आमी रिक्वेस्ट केल्लो की हे स्पीड गव्हर्नर ची रूल काडची म्हणून. बट इट इज दिस ऑर्डर हॅड कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आणि एक कमिटी काडलेली तेजे वरसून काडलेली ही ऑर्डर. दे हॅड डिसायडेड which vehicles to be in part of the speed governors, which commercial vehicles. So तितून आता तेंच्यांनी लास्टाक ट्युरिस्ट टॅक्सी हाडल्या. पयली ट्युरिस्ट टॅक्सी नासली. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की ट्युरिस्ट टॅक्सी तितूनसून काडची. आय विल मेक नेसेसरी लेटर टुडे टू नितीनजी गडकरी ऑल्सो and director of transport Goa to issue memo and let them ply the vehicle. कित्याक तेंचे पोट टॅक्सी बिझनस जे आमचे अनएम्प्लॉयड युथान घातला, जे आमच्या गोंयकारांनी घातला, दॅट इज द ओनली बिझनस वीच इज इन द हँड्स ऑफ द लोकल्स. मायकल सांगता ते सध्या टॅक्सीवाल्यांनी मानून घेतला फुडलें. पण आयज मायकलाक आमी विचारूंक गेल्लें कितें तरी तुवें आमकां स्पीड गव्हर्नर रिलीफ दिता म्हणून सांगलो. तो अजून कांय तुवें दिवंक ना, पूण आयज ताका आमी जाप विचारपाक गेल्ले. जाप विचारता जायते हितून आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा. तेणी सांगलां आयज CS किंवा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजे कडल्यान आमी मिटींग करून आमी हें वार्तालाप करतले. अजून मेळून तेजें फळ येवंक ना. तेच्या नंतर जें कितें वयतलें तें आमकां तुमकां मागीर आमी टॅक्सीवाल्यांच्या इश्यूंचेर मायकलान आपल्याच सरकाराक इतलो तेंप शिटकावण्यो दिवन जाल्यो. निमणे मायकलूच निवला. हे फावट ताची टॅक्सीवाल्यां मुखार मंत्री खात्यांकडेन पत्र वेव्हाराची भाशा. राजिनाम्याच्यो घोशणा सध्या तरी नात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.